येवकार हा समृता खणगावकर, सुरवेक वेळेचे हेडलाइन्स। NH-66 कोयराच्यो पोटल्यो हाडून लागल्यात उडोवपाक। बेशिस्त, बुरशेपण आणि बेजबाबदारी दिसून येता स्पष्टपणान। दक्षिण गोंयांत पुर्तुगेज काळांतले कोलवा आणि सांगे पुलीस स्टेशनां कशी बशी आसात उबी। बिल्डिंग कोसळपा पासून पुलिसांची राखण करतलो कोण? शियाळो सुरू जातकच राज्यात सुके हवामान उरतले चालूच, IMDचो अदमास। रातच्या वेळार वातावरणात येतली थंडसाण। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कासारवळणे पेडणे सावन दोडा मार्ग वचपी रस्त्याची चाळण जाल्या। हांगाच्यान मोपा विमानतळ 4 किलोमीटराचेर आसा। सरकार करिना म्हण पेडणे काँग्रेसीन रस्त्यातली फोंडकुलां भरपाचो वावर हातात घेतला। हांव आतां आसा तो सुरीचें झाड म्हणटा, सुरीचें झाड जंक्शन हें कासारवळणे। आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता तो हो फाटल्यान दिसता तो फुटलेलो रस्तो आसलेलो, म्हणजे एक फोंडकूल जाल्लेले व्हडले, म्हणजे एदे व्हडले जाल्लेले की हांगा कितलेशेच कॅज्युअलिटी जाताले। आनी आयज काँग्रेस तर्फे ॲडवोकेट जितेंद्र गांवकर बी अशे यूथ जितके फुडें येवन तेंच्यांनी आयज आपल्या पदरीर हांगा सिमेंट हाडले, कॉन्क्रीट हाडले आणि कॉन्क्रीट हातीन करून तेंच्यांनी हे खड्डे बुजोवपाचो प्रयत्न केलो। पेडणेच्या भोवतेक रस्त्याची चाळण जाल्या। खड्डेमुक्त गोंयची घोषणा ह्या रस्त्या वयल्यान व्हावून गेल्या। सणा परबेचो दीस, पूण लोकांक खडबडीत रस्त्यांतल्यान आनी फोंडकुलां वाटयत वाहनां चलोवची पडटा। आमदार आपली जबाबदारी विसरला अशें म्हणत पेडणेचो काँग्रेसीचो फुडारी ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकारान सहकाऱ्यांक बरोबर घेवन आपल्या खर्चान रस्त्याची फोंडकुलांनी शिमेटी भरपाचो यत्न केलो। आयकात ताच्यो प्रतिक्रिया। त्रास जाता पूण कितें करतलो? हांव वचूचेच पडटा न्हू, सांगान कोणाक सांगतलो? कोण काय करपाक तयार ना रेडी। खड्डे पळय सकयल रस्त्याक पडले, हे पायप लावन गाडयेची वाट लागता। सरकार खंय लक्ष आसा तुमकां अशें दिसता सरकाराचो? लक्ष ना म्हणूनच हे अशें जालें न्हू। हांगा गाडी ब्रेक मारा, आमी पडटो एकदां। हे आयज आनी काल जाल्लो हे फोंडकूल ना, हे कितलेशेच म्हयने जाल्ले आहात आनी हांवें म्हाज्या दोळ्यान पळयल्ले की अशे स्कूटर कार पडलेले आहात, हय एकामेकाच्या गाडयेचेर फाटल्यान व्हरून गाडये मारलेले आहात। आयज हेका लागून आमकां आयज आमदार आयज करतलो, फाल्यां करतलो किंवा पावस सहन करतलो, हेचेर आमी थोडेशे रावले की बाबा आयज ना फाल्यां जातलो म्हणून। तेचेर तेंच्यांनी हॉट मिक्स सुद्दां केला, पूण हेका फोंडकुलाक तेंच्यांनी कांयच अशें प्रयोजन करूंक ना की ते पायपाक लागून परतून परतून फुटत वयता, परतून परतून तो रस्तो खणून वयता म्हणून। आयज इतले एक्सिडंट जाले तेका लागून आयज आमकां हातीत घेवचे पडले की आयज आमकां प्रत्यक्षात येवन हे फोंडकुलां बुजोवची पडली। म्हाका तरी दिसता की आमचो जो लोकप्रतिनिधी आहा, जो आमी लोकांनी आमदार म्हणून निवडून दिल्लो आसा, कदाचित तांकां अजिबात टायम नासतलो हांगा लक्ष दिवपाक, आणि त्याच्यामुळे हे खुबशे गोष्टी असे लोकांक त्रास चालू आसा। तर तरी आसतना तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आमदाराक सांगूंक शकता, मातसो टायम काड, सवडींतल्या सवडीन मातसो एक दीस ह्या वाटेन फक्त पायाभरणी करपाक जावं खंय उद्घाटनां करपाक भोंवू नाका। मातशें वता आसतना रोडाचेर जी कितें दयनीय अवस्था आसा त्याचेरय मातसो लक्ष दी। आणि तूं कितलोय जरी बिजी जालो तरी मातसो थोडो तरी लोकांक लागून खंय तरी हांगा लक्ष दी, जेणे करून लोकांक कळटलें की बाबा आमचो आमदार जागृत आसा म्हणून। आणि हे आमदाराकय जागरूक करपाक लागून हे आयज आमकां पावल उखलचें पडलें की बाबा सरकारचे नाकर्तेपणां, आमदाराचो नाकर्तेपणाक लागून शेवटाक रस्त्यार नागरी घेवन स्वता सिमेंट खडी हाडून ते खड्डे बुजोवपाचें काम आयज घेवचें पडलें। तेन्ना हो एक आमदारान धडो घेवचो, बाबा ही परिस्थिती जागृत जे नागरीक आहात तांचेर कित्याक आयली, ताका कारण कोण? सरकार कारण, सरकारी खाती कारण, काय ताका आमदार कारण? निवडून दिल्ले लोकप्रतिनिधी जर ह्या कामाचेर लक्ष दिवचे ना जाल्यार कोणी ताचेर लक्ष दिवप आणि ती कोणी कामां करून घेवप? पेडणेचो आमदार झोनिंग प्लॅना वेळार लोकांबरोबर रावलो ना। आतांय भौशीक कामांचे बाबतीत तो लोकांचे चिंतना। देखून काँग्रेसीन आता सामाजिक समस्या जाग्यार घालपाची मोहीम सुरू केल्या, सांगता ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकार। ह्या निदर्शनाक हाडलेला आम्ही PIच्या बघूया, पण ह्या सगळ्या गोष्टीसून पेडण्याच्या आमदाराचो निषेध करते, कारण तो आज सारको निघलेला असा। झोनिंग प्लॅनाच्या वेळाचेर तुम्ही सगळ्यांनी बघल्यात
सगळ्या गोयचे जनतेन बघला की पेडणेकारांक झोनिंग प्लॅन नका आसलेलो, पण हो काहीशे लोकांक घेऊन झोनिंग प्लॅन जावो म्हणून गेल्लो. लास्टाक काय जाला की जनता ही सर्वश्रेष्ठ आसा, जनतेचं मत ह्या सर्वश्रेष्ठ आसा, त्याचो आदर करून आम्ही ह्या काम सुरू केला. आणि अशा असंख्य समस्या असत ज्यांची वाचा फोडच्या खातीर काँग्रेस सदांच तत्पर आसतली, आमचे सामाजिक कार्यकर्ते तत्पर असत. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. राज्यात वचत थंय कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात, खास करून रस्त्या कुशीक, जाका लागून येरादारी करप्यांक त्रास जाता. NH-66 कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडोवपाक लागल्यात. बेशिस्त, बुरशेपण आणि बेजबाबदारी स्पष्टपणान दिसून येता. आयकात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान दिल्ली पुराय बातमी. आज गोवा 365 तुमकां दाखयता NH-66 जो काम चलता आणि हो जो रोड थोडो कंप्लीट जाला, हो नावेल साकून जो बायपास भायर सरला तो बाणावले खारेबांदारांक भायर सरला. आणि ह्या रस्त्याचेर ही जी गार्बेज आसा ती तुमकां आमी दाखयतात. सरकार म्हणटा एक वटेन अतिथी देवो भव आणि आमी स्वच्छ भारत अभियान जाय तशे प्रयत्न करतात की निवळ करपा पडे, पूण हांगा निवळ करपाचो प्रयत्न म्हणटा जायना. आणि हेच्याच खातीर आज हो जो NH-66 जो आसा हो सगळो गार्बेजीचो 66 म्हणून जाले कडेन आसा. आता आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयात इतली रस्त्यार गार्बेज पावले कडेन आसा, लोक हाडून हांगा उडयतात. आता काडप कोणे? हे जे नॅशनल हायवे 66 जी गार्बेज आसा ही काडप कोणे? हांगा इल्लो सुद्धा जो जागा आसा हो दवरले कडेन ना. खंय तरी सरकारान प्रयत्न करपाक जाय आणि लोकल जे बॉडी आसा हेणी प्रयत्न करपाक जाय की गार्बेज जनरेट जाता ते आमी कशी डिस्पोज करता ते. ही ऑथॉरिटी आसती हे पळयना, फक्त क्लॉज घातले ते एक NOC काढून दिता, पूण तेजी इम्प्लिमेंटेशन आसा हे ते करनात. म्हणूनच आज ही गार्बेज आसा ही रस्त्यार पावले कडेन आसा. लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन हेचेर खंय तरी एक्शन जावची म्हणून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आणि मनीषा जाधव. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दक्षिण गोंयांत पुर्तुगेज काळांतली 2 पुलीस स्टेशनां कशी बशी उबी आसात. कोलवा आणि सांग्यात ही पळोवपाक मेळटा. पुलीस लोकांचे राखणदार, पूण बिल्डिंग कोसळपा पासून पुलिसांची राखण कोण करतलो हो एक खरो प्रस्न. पळयात रमेश नायक रावताचो खासा रिपोर्ट. आज गोवा 365 तुमकां असली 2 घरां जी आसात, ही सुद्दां घर कितें पुलीस डिपार्टमेंटाची पुलीस स्टेशनां. आमी घर बेश्टे म्हणना, ह्या पुलीस स्टेशनाची गत जी आसा ही किती जाल्या ती तुमकां आज आमी दाखयतात. पयलीं म्हणल्यार एक सांग्यावयल पुलीस स्टेशन दाखयतात. हें सांग्यावयल पुलीस स्टेशन जें आसा हें पुर्तुगेज कालीन पुलीस स्टेशन आसलें, पूण आजुनी सरकार हें पुलीस स्टेशन मोडून नवें बांदपाचें पळयना. कितलेशे MLA जाले, कितलेशे मिनिस्टर जावन गेले, पूण हें पुलीस स्टेशन जें पुर्तुगीज आसा, पुर्तुगीजान बांदलें तें पुर्तुगीजा टायमा वयलें आसलें तशेंच आसा. हें पुलीस स्टेशन वाडोवपाची गरज आसा, बरी करपाची गरज आसा, पूण सरकार हेचे कडेन कांयच पळयना. एक सरकाराक सांगतात की ही पुलीस स्टेशन जी आसा ती बरी करची आनी लोकांक बरी सेवा दिवची. त्याच बरोबर थंय पुलीस जे काम करतात हेंकांय बरी सेवा दिवची म्हणून मागतात. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आणि संगीता ओली.
जो आमदार पंचायतीच्या गटरांचे उक्तावण करपाक शकता तेका चांदेलचो धोकादायक जाल्लो साको आनी चांदेलच्या रस्त्या वयले फोंड कशे दिसनात। पेडणेकारांनी आमदाराची धुलाय केल्या। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। चांदेल पंचायतीक आमी आत्तां कासारवडे पंचायतीचे सगळी अवतिकाय दाखयल्ली आसा आनी आतां आमी चांदेलची अवतिकाय तुमकां दाखयता। रस्त्याचेर एक साकव आसा आनी त्या रस्त्या वयल्यान सगळ्यो जड गाडयो ह्या सायडीच्यान पास जाता, तुमी पळयले आसतल्यो। आनी अशी परिस्थिती आसा, हो साकव ह्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो ह्याच रस्त्यान वयता आनी त्या साकवा वयल्यानच वयता आनी थोड्या दिसांनी म्हणजे तो मोडपाकच पावलेलो आसा। आनी म्हाका दिसता डिपार्टमेंट पळोवचेंच ना, आमदार तेज्या फुडें पळोवचो ना अशें दिसता आनी कोणूच हांगा लक्ष घालचो ना। पंच सरपंच हे बी पंचायतूय पळोवचे ना कशें दिसता आनी हांगासर एक व्हडलो इन्सिडंट जातलो आनी मागीर सरकाराक जाग येतली की हांगासर कितें तरी जाला म्हूण। ती जावच्या पयलीं आनी रस्ते हे अशे एज युज्युअल हे तुमकां फाटल्यान दिसता अशेच रस्ते हे हांगासरल्यान सारके मोपा एअरपोर्ट जाय मेरेन सगळे रस्ते अशेच आसा। खड्डेमुक्त रस्त्यांची मुख्यमंत्र्याची घोशणा पोकळ जावन रावल्या। हायवे सकट गांवागांवांतल्या रस्त्यांचेरय जीव घेवपी फोंड पडल्यात। पेडणे म्हालांतल्या रस्त्यांनी कितलेशेच फोंड दिश्टी पडटात। रस्तो विभाग दखलच घेयना। हो रस्तो थेट महाराष्ट्रांतल्या दोडा मार्गाक जोडपी रस्तो, पूण पुरायेन आडनदर जाल्लो। आयकात थळाव्यांनी केल्ली लोकप्रतिनिधीची धुलाय। आमी केन्ना पेडणेकारांनी पळोवंक ना असो, सरकारान आसोन ह्यो सगळे गैरसोयी पेडण्याच्या जनतेक भोगचे पडटा। आरोप आसाच तेजेर, बेजबाबदार निष्क्रिय आमदार कसलीच कामां ना, ज्यो फायली पयली आसले तेजेच फक्त उद्घाटनां करता। ते उद्घाटन काम करपाचें कोणाचें काम? लोकप्रतिनिधीचे निवडून दितात पंचायत पंचायतीच्या जर गटाराचे जर तूं इनॉग्रेशन करता जाल्यार हे तुका कित्याक दिसना? येदे व्हडले रस्त्याचे ज्यो गैरसोय जातली ती म्हाका दिसता आपणाच्या जबाबदारी पासून तो पळटा, तेणे सरळ हय पळटा, तो जबाबदारी आपणाची समजून घेयना, तो जबाबदारी आपणाची जबाबदारी नाच म्हणटा, तो पळटा जबाबदारी पासून। सो अशा आमदाराक आमदार म्हणून रावपाची कांयच ना। कारण कितें आहा, आमच्या चांदेल ग्रामपंचायतीचो लोकप्रिय अध्यक्ष आनी लोकप्रिय सरपंच, ह्या सरपंचाच्या पंचायतीत काही परिस्थिती रस्त्याची संबंध पेडण्या तालुका अख्ख्या गोंयाभर चिल्लात। म्हाका दिसता जाणीवपूर्वक हे केलें तूं दवरला का? आमदाराचो बरो मागतो, रायट हँड म्हणटा तसो। अरे इतले आसतना ह्या रस्त्याची अशी परिस्थिती पळोवन आमकां वायट दिसता। आमी डेली ह्या रस्त्यान येता जाता। अरे तुका म्हाका सांगपाचें अशें दिसता की सरपंचाकच कोण सरपंच ह्या पंचायतीक आसा काय ना अशें दिसता। म्हणून म्हाका इतलें दिसता आमदाराच्यार उलोवन आमी ठकले। आतां म्हाका अशें दिसलें लोकप्रिय सरपंचाच्या बाबतीन उलय सारकें दिसलें म्हणून हांव उलयलें। तेन्ना लोकप्रिय सरपंचान ह्या चांदेल आसापूर ग्रामपंचायत लोकप्रिय सरपंचान लोकप्रिय लोकांक रस्तो करून दिवपाचो इतलीच मागणी करता हांव तेंच्या कडेन। अशें फोंडकुलां थंय पडपाक आनी ते साकवाचेर दुर्दशा जावपाक स्टार्ट जाल्ली। तेंचेर खंय तरी माती घालून हे ड्रायव्हरांनीच खंय तरी माती बी घालून खंय तरी ते पडले जाल्यार ते कोण तरी एकाद्रो थंय उठोवन हे आपूण फातर भितर घालून ते बुजयत आहात। पण एक्चुली हो जो चांदेल टू म्हापसा रस्तो बशी खातीर सुद्दां तितलोच तो आवश्यक आहा। कारण आयज मोपा एअरपोर्ट जाल्या कारणान कितलेशे महाराष्ट्रांतले सुद्दां हे टू व्हिलरी वयतात, कितलेशे बाबडे राज्य वयतात, पडटात आनी तितूर करून हांगा गया रेड्यांचो सुद्दां ते त्रास ते काडटात। गया रेडे सुद्दां वाटेर हे जावन पडटात। कारण आयज पळय आमच्या आमदारान बरें एक कार्य हे घेतलेले हातीत की हसापूरचे पूल जावपाचे म्हणून। ताका हसापूरचे इतले पूल दिसले आनी हो रस्तो इतलो एक 1 किलोमिटराक जो पिड्ड्यार जाल्लो आहा, जे साकवो आसा तेच्या फुडें सुद्दां तो बैलपरार म्हणटात थिंगा साकवो आहा ते तुटले, हे दिसना। हे पयलीं रिपेर करात। हे पुलाची तयारी खंयची केल्ली आहा, तेंच्यांनी मोपा एअरपोर्टा वयल्यान कर्नाटका रस्तो व्हरपाची तयारी केल्ली आहा। तेका लागून तेका ते पयलीं पूल दिसले, लोकांची घरां वयतली ती तेणी सांगूंक ना। आयज लोकांक कळटले, आमच्या हसापूरच्या लोकांक कळटले की हे जे पूल बांदता ते कोणाक लागून बांदता, आमकां लोकांक लागून बांदता का हे मोपाच्या लोकांक लागून बांदता ते। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली। परतून घेवया एक वेवसायीक विसव।
नोव्हेंबरात हवामानाच्या तापमानात चढ उतार जाल्या उपरांत निमणे हवामान उणे जाला. शियाळो सुरू जातकच राज्यात सुके हवामान चालू उरतले अशें आयएमडीन सांगला. रातच्या वेळार वातावरणात थंडसाण येतली. आयएमडीच्या म्हणण्याप्रमाण राज्यात सुके हवामान आसतले. मळभुंय निवळ जातले. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 34 आनी 25 डिग्री उरतले. फुडल्या कांय दिसां खातीर तापमानात बदल जावपाची शक्यताय नासली तरी रातच्या वेळार वातावरणात थंडसाण येतली. राज्यातल्या कांय वाठारांनी फांतोडेर धुके पडपाची शक्यताय आसा. राज्यात सुके हवामान. रातच्या वेळार वातावरणात येतली थंडसाण. तापमानात व्हडलोसो बदल ना. सकाळी धुके पडपाची शक्यताय. सोमारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. समेस्त गोंयकारांक दिवाळेच्यो हुनहुनीत परबी. गोवा 365 छायेच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.